खुबशी वर्सां जाली आख्खे गोंयभर एक्टिविस्ट जावं एनवायरमेंटलिस्ट जावं सिव्हिल सोसायटी जावं खुबशे लोक आनी तांचे मदीं काँग्रेस पार्टीनूय लोकां बरोबर रावन ही लढाई स्टार्ट केली आनी ती लढाई चालू आसा एगेन्स्ट कोल. जेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स ड्युरिंग कोविड लॉकडाऊन ऑनलायन क्लियरन्स दिले तांकां तेन्नाय लोकां बरोबर रावन काँग्रेस पार्टीन हाचो विरोध केल्लो. म्हळ्यार हो मोदी सरकार आपणाचे जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट मित्र आसा तांकां फायदो करपाक लोकांचे आयकूंक ना तांणी. तांकां परमिशन पासून दिलें, फुल सपोर्ट दिलो. ऑस्ट्रेलिया सावन, मोझांबीक सावन, इंडोनेशियन सावन कोळसो हाडपाक. आनी हो कोळसो हाडलो म्हूण असो लोकांक त्रास जालो कित्याक गोंय जावन आसा एक टुरिझम हब वर्ल्ड ओवर. आनी जेन्ना कोळशाचो धूळ सगळ्याक वेता इट इज अफेक्टिंग टुरिझम. वेन 4.3 लाख लोक टुरिझमाचेर डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिपेंडंट आसा. टॅक्सी भाव आमचे आसा, टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, बारीक बारीक हॉटेलां, सगळ्यांक मार पडलो. आनी एक म्हळ्यार हेल्थाचेर जावं चेस्ट ऑर कॅन्सर सगळ्या लोकांक जेन्ना ही पिडा वाडली ताजो चड इफेक्ट आमकां दिश्टी पडलो जेन्ना कोविड लॉकडाऊन जाल्ले तेन्ना. मॅक्झिमम लोक जो मेलो तो मडमुगांव तालुक्यात मेलो विच वॉज द एपिसेंटर ऑफ कोल पोल्युशन. जसे सांगल्याप्रमाणे की कोविड जेन्ना स्टार्ट जालो पोर्टुगासान तेन्ना खुबशे इश्यू जाले. लोकांनी एजिटेशन केले, मोर्चास काढले, पण काउंटर मोर्चास येवपाक लागले. त्या कंपन्या जे कॅपिटलिस्ट आहा तेंच्यांनी लोकांक यूज करपाक लागले. आता तेंचे म्हणणें कशें आहा की ते ट्रान्सपोर्टेशन चलता, कोणाचे ट्रक चलता, कोणाचे चलता, म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिता आमी, पण ती गोष्ट सारकी ना. आता कोल पोल्युशनाक GSWक तेंच्यांनी एक लिमिटेड हँडलिंग कॅपॅसिटी दिली, पण तेंच्यांनी आपल्याक जाय तशें यूज करून डबल यूज केले. मागीर त्या पोल्युशन बोर्डान तांकां नोटीस दिली आनी तेचेर कारवाय सुरू केली आनी तांकां सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स घातले की बाबा तुम्ही कोल इतलो वयर हँडल करूं शकना बिकॉज एअर पोल्युशन त्या एरियान आसा ते अबव लिमीट आसा आनी तेचेर कारवाय सुरू जाली. पण काही काळानंतर परत तांकां आतां गव्हर्नमेंटान नोट दिला की बाबा तुम्ही आता तांकां डबल दिला की कोल हँडलिंग ऑफ एडानी एंड GSW इन्क्रीज आनी हितून लोकांक खुबशे त्रास जावपाक लागल्या. आता एक्टिविस्ट आहा ते इश्यू काडटा. आता कोल एक जेटी एरियान, बायना एरियान आनी बोगदा एरियान तशेंच वास्को एरियान पसरलेलो आसा. आता कोल आमी म्हणटा ब्लॅक हे डस्ट, पण नाव मदीं मदीं व्हायट डस्ट येवपाक तेंच्यांनी पोटास ते लायमस्टोन यूज करपाक लागले आनी तेंच्यानी स्टोर ना, स्टोर वेरहावज आनी टू केप्ट इन ओपन. ते म्हणटा ती लिमिटा वयर हाडल्या असल्या कारणान आमी स्टोरान दवरूंक शकना, आमी ओपन दवरता. आता ओपन 5-6 बर्तात आसल्या ते ओपन आसल्या कारणान ते एअर पोल्युशनान लोकांक कॅरी जाता आनी ते फूल एरियान लोकांक त्रास जाता. पूण सरकार आय थिंक इज इनटॉलरंट. फाटल्या फावट आमी मायनिंगाचे सांगिल्ले की 271 करोड रुपया बाकी आहा जे वसूल करूंक ना. आता ट्रान्सपोर्ट सेसाचे 2014 ते 2018 हे 230 करोड रुपया बाकी आहा, अजूनही तांणी रिकवर करूं ना. 2018 ते 2023 287 crores आर पेंडिंग. टोटल कम्स टू 788 crores फॉर मायनिंग एंड कोल. 800 करोड रुपया मरे रिकवर करा मरे ते. अपार्ट फ्रॉम दीज जी काल जजमेंट जो झाला ऑन ग्रीन सेस दॅट विल रन इन थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स. आता ह्या सरकाराची कर्मा जी आहा पळय ती आज नुव्या सम फ्यू आवर्स बॅक तो एक ट्रक ती नुव्या रस्त्यार पडला कोळसो घेऊन. सो एका सायडींच्यान तुम्ही ट्रान्सपोर्ट सेस रिकवर करना आणि दुसऱ्या सायडीच्यान तुम्ही लोकांक त्रास करीता. आय थिंक ज्या वाठारांतल्यान ते कोळशाचे जे ट्रक वतात राईट फ्रॉम वास्को टील अप टू सांगे अप टू कुडचडे सावड्डे पीपल नो वॉट डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग. ते ट्रक एक तर दे आर अबाव द बॉडी, इतले वयर हाईट काढल्या कोळसो एकदा रस्त्यार पडटा. सो देर इज नो कंट्रोल एट ऑल. दिस जजमेंट इज कम येस्टरडे. खरें म्हणल्यार 14 सप्टेंबराक
गोंय सरकारान चो मोठो करपा आशिल्ले कित्याक सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून सरकार सांगता लोना काडीत आहा. सो जेन्ना फाल्यां तुजी समज जर कोणाचे पयशे कोण रीण दिवपा बाकी आहा आनी तुका ऑर्डर मेळ्ळी तर तूं कितें करतलो? वचून पयलीं रिकवर करतलो काय ना ते गोंय सरकार सुशेगाद लेथार्जीक एप्रोच पडलेलेच ना. ते थंयच्यान कितें तरी बेगो दिता आसतले ना आमचे सेटींग आसतलें. अरे जेन्ना तुका कोर्ट दिता ऑर्डर रिकवर कर मरे. ट्रान्सपोर्ट सेस बंद कर. फाल्यां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांग कन्सेंट बंद. फर्स्ट पे देन यू स्टार्ट. फ्री एंड दिता मरे 800 करोड रुपया. आनी ते मागीर इलेक्ट्रोल बॉन्डांतल्यान येता आसतले पयशे. ते चालू आहा मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. अशें ना तशें. म्हाका दिसता बारीक मनशान हाचेर विचार करपाक जाय. कशे त्रास करता ते. जे लोन काडटा बाबडे तांकां कशे त्रास करता. पूण हांगा 100 करोड रुपया भरना सरकाराचे विच इज ड्यू विच इज इन टर्म्स ऑफ पेनल्टीज आनी टॅक्सीज. सादो बाबडो दुकान चलयता तो जर तर ते हाऊस टॅक्स आनी जर ते फीज भरना जाल्यार ताका सोडटा रे म्युनिसिपालिटी. पंचायत सोडटा. जीएसटी डिपार्टमेंट सोडटा तुका. आनी हे कशें म्हाका कळना 800 करोड रुपया सोडटात. अरे फाल्यां हेल्मेट घालून जर तूं वचना जाल्यार तुका ते धरता मरे थंय झाडां फाटल्यान रावन हेल्मेट घालून 500 रुपया तनाव दिता मरे. हांगा तुमी 800 करोड रुपया कशे रिकवर करना.